नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाईन म्हादयचेर अधिवेशनाचे चौथे दिसा चर्चा विधिकार दिसा आजी माजी आमदारांनी उक्तायलो म्हादयचेर हुस्को 20 जानेराक लेजिस्लेचर फोरमात म्हादयचेर चर्चा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी कोणाक भिवपाची गरज ना सरकार कोणाक आडावचो ना मात अभ्यास आनी विचार करून उलयात सुप्रीम कोर्टात आंगलट नाका विरोधकांक मुख्यमंत्र्याची जाप जमीन हडप प्रकरण हाताळूंक सरकारान नेमिल्ले चौकशी आयोगाचे ह्या सप्तका सावन काम सुरू कमिशनर निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव 11 जानेराक गोंयांत PACचे बसकेत सरकाराची फटिंगपणां एक्सपोज विरोधक म्हणटा प्रायव्हेट मेंबर दीस नासतना वावर काडूंक अधिवेशन सरकार म्हणटा फुडलें अधिवेशन 21 दिसांचे ताळगांवां फेटल अपघात चिखलाचो रायडर अब्दुल खान सोंपलो मोटारीचे ड्रायव्हर सोऱ्याच्या नेटार म्हूण अब्दुलाच्या फामिलीक दुबाव ड्रायव्हर अर्पिता गोयलाक अटक फोंडे खांडेपारा सकाळ फुडें उदकाच्या पायपलायनीचो चेंबर फुटलो रस्त्या कडेन उदकाचो फवारो सांजे मेरेन चेंबर रिपेर उदका पुरवण सुरू चेंबर रस्त्या वेल्यान शिफ्ट करूंक मागणी न्हंय येरादारी खात्यान चोडणा सावन पणजे मेरेनची सोलर फेरी केल्ली सुरू दर दिसा सकाळीं चोडणा सावन 2 पणजे सावन 2 फेरी ऑक्टोबरांत उक्तावण मात फेरी बंद म्हूण प्रुडंटान केल्लो रिपोर्ट रेल्वे आनी सरकाराची दादागिरी रेल्वेच्या वेळ सावन खासगी जमनीर अतिक्रमण झाडां मारली बांदकाम सुरू रेल्वेचें काम बंद वडोवंक गांवकार सुवातेर गोंयांत खंय कायदो सुवेवस्था उरलीच ना मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी चालीक लावन फेल कोलवा पंचायतीचेर हायकोर्टाची बडी सरपंचाचेर कितें एक्शन घेवपाची संचालका कडेन मागली जाप पंचायतीचे डिपॉझिट जप्त म्हादयचेर विधानसभा अधिवेशनाचे चौथ्या दिसा चर्चा सोमारा विधिकार दिसाच्या सुवाळ्याक आयिल्ले विरोधक आनी आदल्या आमदारांनी म्हादयचो इश्यू काडलो खेरीज 20 जानेराक विधान भवनात लेजिस्लेचर फोरमाच्या वांगड्यांची म्हादयचेर चर्चा दवरल्या सगळे आमदार आदले आमदार खासदारांनी वांटेकार जावचे म्हणून विधिमंडळ कामकाज मंत्र्याचो उलो सोमारा विधिकार दीस जालो कार्यावळी उपरांत आमदार मंत्र्यांनी आदल्या आमदारांनी म्हादयचेर हुस्को उक्तायलो Central government must intervene, some sort of understanding, and it has to be seen that Goa's share of water is maintained. आता एक ज्वलंत प्रश्न म्हटलं म्हादयचो तर ताचेर चड लक्ष घालचो आणि ती आमची न्हंय जी आसा तिची उदक डायवर्ट जावची न्ही ती आमकां गोंयाक मेळची आयज ऑल डिस्कस करूं ना बिकॉज तेणें सांगलां लेजिस्लेटर फोरम एक सेपरेट मिटींग कॉल करता where everybody will discuss this. Why? At the new curtain, they are going to call a meeting where everybody will get a chance to debate and discuss. 20 जानेराक लेजिस्लेचर फोरमात म्हादयचेर चर्चा जातली सगळ्या आजी माजी आमदार खासदारांक आपोवणे अधिवेशन ब्रेस्ताराक अडेचांक फिक्स केला स्पीकराक गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी थांबलेल्या फुल टाइम कोणाक उलोवपाक तांकां पयलीं उलोवपाक लायलें अपोजिशनान एक ब्लेम केलो की एका दिसाक आमकां उलोवपाक मेळचें ना आणखी एक दीस मेळाक जाय म्हणून पयलीं गोवा लेजिस्लेचर डे आशिल्लो आतां आमी 20 तारखेक गोवा लेजिस्लेचर डेयाक सकाळीं 10:30 उठून ह्या विशयाचे एंटायर लेजिस्लेचर फाटले आशिल्ले आनी आतां जे लेजिस्लेचर आसा तांचे कडेन आमी फिक्स केला सकाळीं 10:30च्यान डिस्कशन 2 इश्यू आसा ते लेजिस्लेचर डेयाचे आमी डिस्कशन करता आतां असेंब्ली भितर जो आसा रेजोल्युशन ते पास करून घेतले न्ही
आनी कितें आसा दादेचे विशय जो आशिल्लो तो डिस्कस करता तेंच्यांनी कितें सांगपाचें तेतून मागीर पळया कितें सांगता आनी कितें सांगता कितले उलयता तें पळया बरें. म्हादईचो इशू जो आसा पळय ताजेर आमी सांगलां की जो DPR एप्रूव केला तो DPR कॅन्सल करता हें सांगिल्लें आसा आनी ताजेर आमकां कितें म्हणटा दबाव मेळटलो आनी कार्यवाही मेळटली अशी खात्री आसा. आणि शिष्टमंडळ बी तुमचे दिल्लीक वतले आतां हे मुखार 2-3 दिसां वतले होम मिनिस्टर मेळपाक वतले आनी प्लस वेळ मेळ्ळो जर जाल्यार प्रायम मिनिस्टराक मेळटले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गवस. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या विशीं कोणाक भिवपाची गरज ना. सरकार कोणाक उलोवंक आडावचो ना. मात अभ्यास आनी विचार करून उलयात. गोंयची वक्तव्यां सुप्रीम कोर्टात गोंयचेच आंगार येवंक जायना. म्हादय वेल्यान सरकाराची खरडपट्टी चल्ल्या ताचेर विधिकार दिसा मुख्यमंत्र्याची विरोधकांक जाप. विरोधकांची कामां जायना उलोवंक स्वातंत्र्य ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयल्लो. recent years there is a tendency to make the MLAs crawl for getting approvals for public works and projects. I am told that there are even informal instructions to boycott the works and constituencies of opposition MLAs. We are expected to compromise our freedom of expression, dissent and criticism. These are not good signs of a healthy democracy and a vibrant democracy. But I am observing these tendencies. But whatever it is, the show goes on and should go on. As our Chief Minister says, भिवपाची गरज ना. पहिलो विषय जो कामाक अडथळो हाडटा. गोंय सरकार पुराय गोंयच्या विकासाचें काम करता. 40 मतदारसंघात काम करता आसतना खंयसरूच भेदभाव करिना. हांव परत एकदां सांगता आनी ऑन रिकॉर्ड सांगता. जर खंयसरूय तांकां लक्षांत आयला आसत जाल्यार निश्चित रित्या तांच्यांनी म्हाका दाखोवन दिवचें. खंयसरूय चुकून उरलाय आसत कितें आसत जाल्यार तें काम फुडें व्हरपाक तुमी मुद्दामून गोंयचो चौफेर विकास पळयता आसतना खंयचेंच काम आमकां फाटी आनी खंयच्या अपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी हें केन्नाच उरचें ना. हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात तें चालू आसतलें. त्या खातीर दुसरी गोश्ट फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन हें तेणी सांगलें. म्हाका दिसना म्हणजे कोणाच्या उलोवपाचेर बंदी ही आमी केन्नाच घालूंक ना. आनी म्हणून तर म्हणजे आमी पळयता की कालय आझाद मैदानाचेर व्हडली सभा जाल्या. दुसरी सभा घेवची आमी कोणी कोणाक आडोवंक ना. आनी परतूय सांगता फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या विशयाचेर भिवपाची गरज ना. कांयच चिंता ना. तुमी जाय तसो आपलो एक्सप्रेस करपाक जाता. शेवटी इट इज एन लोकशाय आसा. The Madai issue is one which is serious. I recall the Goa Legislators Forum had passed a unanimous resolution in 2020 calling on the centre to prevent Karnataka from diverting the Madai river basin through Kalsa Bandura project. It would be of great service to our state if the Goa Legislators Forum engages itself in a one-day conference on this burning issue. म्हादईच्या बाबतीत उलयता आसतना म्हणजे आपलें ज्ञान परजळटा आसतना खंयच्या खंय वयचें न्ही. ताजे फाल्यां सकाळीं रिकॉर्ड म्हणजे 1-2 हांव सगळें म्हणना 1-2 उलयता आसतना पयर चुकून नाका जाल्लें उलोवपाक लागला. ताचे निर्मलाताई थंय आसा. सुप्रीम कोर्टान वेगळे इम्पॅक्ट आमचेर जावचे न्ही हाजी चिंता तितकी करची. अशे तरेन विधिकार दिसाची सुरवात परवरे जाली. हिमाचलाचो राज्यपाल गोंय विधानसभेचो आदलो सभापती राजेंद्र आल्लेकार खासा सोयरो. उपसभापती आजी माजी कांय आमदार धरून अधिकारी कार्यावळीक हाजीर. बरो आमदार राजकारणी कसो आसचो ताचेर आल्लेकार उलयलो. गुड पॉलिटिशियन जर जावपाक जाय जाल्यार बेजिकली यू हॅव टू बी अ गुड पर्सन. गुड मनीस आसपाक जाय. बरो मनीस आसपाक जाय हांव जाल्यार आय कॅन बी अ गुड एनीथिंग. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. जमीन हडप प्रकरणां हाताळूंक सरकारान नेमिल्लो चवकशी आयोग चड करून चालू सप्तका सावन आपलें काम सुरू करता. सुत्रां कडल्यान कळटा ते प्रमाण निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव 11 जानेराक गोंयांत पावता. पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेंत आयोगाची कचेरी थाटल्या. सगळो स्टाफ आयोगाक डेप्युटेशनाचेर दिला. चवथी कडेन ऑगस्टात गोंय सरकारान जमीन हडप प्रकरणात चवकशी करपाक चवकशी आयोग नेमिल्लो. उपरांत ऑक्टोबरात कमिशनर निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव गोंयांत येवन ऑफिस आनी आयोगाचे हेर सगळ्या तयारेचो नियाळ घेवन गेल्लो. आयुक्त निवृत्त न्यायाधीश VK जाधव 11 जानेराक गोंयांत येता. जमीन हडप प्रकरणांनी आयोगा वरवीं चवकशी रोखडीच सुरू जावं येता. आल्तिनार एक सरकारी बंगलो आयुक्त VK जाधवाक दिला.
पाट्यार स्पेसीस बिल्डिंगेत आयोगाची कचेरी केल्या आणि फावो तो स्टाफ डेप्युटेशनाचेर आयोगाक दिला. औरंगाबादचो एक निवृत्त स्टॅनो स्टाफ कमिशनरान मागिल्लो. त्या स्टॅनोक आयोगान घेवंक सगळे सोपस्कार केल्यात. गोंयच्यो जमनी बळकावपाचे केशी तडीक लावंक नेमिल्ल्या आयोगाचो वावर ह्या मुद्द्याचेर आसतलो. गोंयांतली खाजगी आनी हेर खंयचीय जमीन बळकावपाची केस आसूं सगळ्यो हाताळप, ताची चवकशी करप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी थारावप. जमनी बळकावपाच्या केशीत सरकारी अधिकारी वा हेर खंयचेय समाज वावुरपी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा काय ना तें सोदप. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमनी बळकावपाची प्रकरणां कशी जाली ताचो तपास करतना प्रशासकीय वेवस्थेंतले बोथे, उणिवो आनी आडनदर केल्ल्या गजालींचोय तपास करप, कायदेशीर गजाली पळोवप. फुडें जमनी बळकावपाच्यो केशी जावचे न्ही म्हूण प्रशासकीय वेवस्था, कायदेशीर गजाली सुदारपा खातीर पावलां उखलूंक, उपाय करपाक, कारवाय करपा विशीं सरकाराक शिफारशी करप. जमनी बळकावपाची आनीक प्रकरणां जावंक जायना म्हूण सरकाराक कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं शिफारस करप. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. विधानसभा अधिवेशन आनी BAC फक्त नांवाक. सरकार फक्त दादागिरी करून गोंयचे इशू सोडून पळपाक सोदता. विधिकार दिसा BACचे बसके उपरांत विरोधकांनी सावंत सरकाराक सोलून काडलो. गेले फावट अधिवेशनाचे दीस कापले. सरकार फटींग, सभापती सांगकामो म्हणून विरोधक बेजार. सरकार म्हणटा हे फावट 4 दीस. फुडलें बजेट अधिवेशन खंय 21 दिसांचें. Private members' day should continue. Everyone's demand was that. But let us see, जी हुकुमशाही चलता ही सरकाराची, that is very bad. That is completely unparliamentary. So this entire BAC meeting, you can say is a face wash. करपा जाय म्हूण करता. प्रायव्हेट मेंबर डे जो आसा त्यांचा मादक दवरलो. हे आमी लास्ट सांगलें अंडर रूल 61 प्रमाणे आमी 3 जाण जर मागले जाल्यार दे कॅन गिव अस, बट दे डिड नॉट एग्री टू दिस. ते फूल दादागिरी करतात ते आनी दे बुलडोज इट अँड द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी डजंट वॉन्ट टू वर्क. सरकारान आपली बाजू मांडली. 4 दिसाची असेंब्ली आमी कापूंक ना. असेंब्लीत मुळात 4 दिसाच्या. गव्हर्नर एड्रेस जाल्या उपरांत बाय रूल तुमकांय खबर आहा 3 दीस असेंब्ली चलता. आमी 3 दीस दवरलेली तशी आनी फुडलो बिझनेसूच ना. आनी कसो बेश्टोच वाडयतले ते. फुडली जी आसा पळय वोट ऑन अकाउंट घेतली जाल्यार ती 4 दिसांतली मागीर 21 दीस जातली परत. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. ताळगांव फेटल एक्सिडेंट. स्कूटर आनी मोटारीची समोरासमोर टक्कर. स्कूटर रायडर चिंबलाचो अब्दुल खान हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता म्हणल्यार गेलो. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण गाडी दोनापावलाची अर्पिता गोयल म्हणटा ती चलयताली. बरीच स्पिडीन आशिल्ली म्हणून थंयचे पळोवपी सांगतात. सोऱ्याच्या नेटार आशिल्ली म्हूण अब्दुलाच्या फामिलीक दुबाव. फामिलीन तिचें मेडिकल मागलां. पोलिसांनी तिका अटक केल्या. राती हो एक्सिडंट. स्कूटर आनी मोटारीची समोरासमोर टक्कर. स्कूटरीची दशा पळयार अपघात कितलो सिरियस तो दिसता. चिंबलाचो 46 वर्सांचो अब्दुल खान स्कूटरीर आशिल्लो. ताका बरोच मार लागिल्लो. हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर तो सोंपलो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण गाडी खंय एकली बायल चलयताली. थंय आशिल्ले सांगता ते प्रमाण बरीच स्पिडीन आशिल्ली. ती सोऱ्याच्या नेटार आशिल्ली काय म्हूण अब्दुलाच्या फामिलीक दुबाव. फामिली तिचें मेडिकल मागता. प्रकरण पुलिसे मेरेन पावले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडें खांडेपारा सकाळ फुडें उदकाच्या पायपलायनीचो चेंबर फुटलो. सुमार अर्दवर रस्त्या कडेक उदकाचो फवारो. मिडिया सुवातेर पावली म्हूण कळटनाच PWDच्या स्टाफान चेंबर बंद केलो. चेंबर रिपेर करून सांजे मेरेन उदका पुरवण सुरू. चेंबर सामको रस्त्यार. दीस रात मोठ्यो मोठ्यो गाडयो आपटून धपटून चल्ल्यो. लोक म्हणटा चेंबर शिफ्ट करचो पडटलो. सकाळी 7 ते 7:30 फोंड्या खांडेपारा हो फवारो सुरू जालो. उदकाच्या पायपलायनीचो चेंबर फुटलो. एके वाटेन शाळेच्या वेळार कामाक वचपाक लोकांची गर्दी. ते वाटेन उदकाचो फवारो. बरोच वेळ हजारांनी लिटर उदक पेड्ड्यार जालें. निमाणें प्रकरण मिडिया मेरेन पावले उपरांत PWDच्या स्टाफान चेंबर बंद केलो. आज सकाळी 7:20 सुमार ऑपरेटर जो चेंबर आशिल्लो तो बस चलो. बस वचपाक कारण कितें की तेजे वयल्यान एक गाडी गेली. आतां तो चेंबर आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी डिपार्टमेंटाचो आसा पळय न्ही तो रस्त्यारूच घातलेलो आसा. तो एक्चुली सायडीक घालपाक जाय आशिल्लो. कित्याक वागुर्मेच्यान बीन ज्यो गाडयो येता पळय न्ही तांकां भायल्यांतल्यान मारचें पडटा. त्या कारण एखादें चेंबर सावकार करपाक मेळना जाल्यार ते चेंबरा वयल्यान काडचो पडटा. आज तशेंच घडलें
आणि चेंबर फुटलो. जवळ जवळ अर्दवर उदक वेस्ट गेले. आम्ही डिपार्टमेंटाक फोन केल्लो, पण तेंचे मनीस येता म्हटल्यार आतां सध्या बंद केल्लें आसा. हे आमगेले खांडेपार मेन बाजार लायन. हय. सो आतां तुमकां आयज दीसभर म्हाका दिसता उदकाची टंचाई आसतली. ऑलमोस्ट टाकी खाली जाली आसतली. टाकी खाली जर जाली न्ही तर भरपाक 4 वरां लागता. पयलीं आतां रिपेर करपाक जाय चेंबर रिपेर केलो की मागीर ते पायपलायन आपले टँक भरपाक लागतले. ताका एक 4 वरां वयता. सांजे मेरेन चेंबर रिपेर करून उदका पुरवण सुरू. हे खंय पयले खेपूच न्हू. हो चेंबर सामको रस्त्याक तेकून आसा. ताका गाडयो मोखतात. चेंबर शिफ्ट करचो म्हण कितलीं वर्सां जालीं लोक मागता. हांवें फाटल्याक मागलेले, कित्याक तो रस्त्यार आसा. एखादो कोणी चलता आसतना ताका आपणून पडोवंक शकता. इतलो रस्त्यार आसा तो. शोल्डर एरिया म्हणटा पळय न्ही रस्त्याची, त्या शोल्डर एरियेन तो चेंबर आसा. तो शिफ्ट करपाचो एक्चुअली तेंच्यांनी. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मोपा विमानतळावेल्यान येवपी सगळेच ट्युरिस्ट 5 स्टार हॉटेलांनी रावतले अशें ना. थोड्यांक खेड्यांनी आवडटा. थिवी राण्याचे जुंव्यार टुरिजमाक वाव आसा. थळाव्यांनी विचार करचो. WRD मंत्री शिरोडकार थिये गेल्ले कडेन उलयला. थळावो आमदार मंत्री निळकंठांनी शिरोडकारान माडेलांत शेतांची पळोवणी केली. कामुर्ले राखणे वण्टीच्या कामाचो फातर बसयला. कामुर्ली विलेजेत आज साधारणशे 27 लाख खर्च करून रिटेनिंग वॉल जी आसा पळय म्हणजे हाजी खाजनाची धड ज्या बांदपा आसा ती बांदपाची कामां सुरू जावपा आशिल्लें. त्या निमित्त आयिल्लो हांगसर. पूण मुख्य उद्देश आशिल्लो तो असो की कामुर्ली आनी बाकीचे जे गांव आसात ते पळोवचे अशें म्हणून. आनी हांगसरले शेतकारी लोक किंवा गांवकारी लोक जे आसात तांची मागणी कितें आसा, सुचोवणी कितें आसा त्यो लक्षांत घेवचे अशें म्हणून. हांगसर ट्युरिजम पळोवपाक जाय, येवपाक शकता काय म्हणून ते. ऑफकोर्स तातूंत भितर जे हांगसर तरणाटे भुरगे आसात तांणी फुडाकार घेवचो पडटलो. कारण विमाना वयल्यान लक्षांत घेयात कितले लाखांनी लोक देंवतले. आज पेपराचेर आयिल्लो आसा 100 फ्लायट आयल्यो 5 तारखेक, 6 तारखेक, 7 तारखेक, 8 तारखेक. 100 फ्लायट आयल्यो. आतां फ्लायटी 200-300 जातल्यो. ते लोक जे येता पळय न्ही ते सगळेच लोक कितें हॉटेलांत 5 स्टारार रावता अशें ना. ते लोक अशे खेडेगांवांत सुद्दां रावपाक पळयतात. म्हणजे ते पद्दतीन ताजेर विचार करचो पडटलो. आनी काही ट्युरिस्ट लोक हांगसर येवन मागीर आमकां आमच्या भुरग्यांक कितें वेवसाय मेळटा किंवा कितें शेतकारी आसा तांकां फायदो मेळटा, बागायती जावन आसा ताका फायदो मेळटा जाल्यार ते पळोवचे पडटले. बागान बुट्टी येता आनी हे आमचें प्रोसेस चालू आसलो. जवळ जवळ सबंद कामुर्ले बरवण वाडो तो आमचे वागाळे थंय पासून चडशे रिटर्निंग वॉल जाल्ले आसा. आनी हो एकूच भाग जो आसलो तो मेन मानशे खातीर ह्या घरांनी पाणी वयतालें, बस स्टँडार पाणी वयतालें. आनी हे थंयसरूय आमचे रिटर्निंग हॉल जाल्ले आसा. ही आयज आमी 27 लाखाची करता. आनी त्याच्या बरोबर सावर्णा हो गेल्या 2 म्हयन्याक आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ येयल्लो आनी फायलिंगाचे तेवूय अंडर प्रोसेस आहा. न्हंय येरादारी खात्यान सोडणा सावन पणजे मेरेनची सोलर फेरी निमाणे सुरू केली. दर दिसा सकाळीं सोडणा सावन 2 आनी पणजे सावन 2 फेरी आसतल्यो. सौर उर्जेचेर चलपी पॅसेंजर फेरी पणजे ते सोडणा वचपाक 20 मिनटां घेतली. फेरीचें उक्तावण 14 ऑक्टोबराक जाल्लें खरें, मात फेरी सुरू जावंकूच ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. हांगाच्यान भायर सरतली पणजेच्यान ती पावतली 6:30 अशे 4 ट्रिपी पयलीं चालू करता. सादारण एक म्हयनोभर तरी फ्री आसतले सगळ्यांक. आनी तेच्या उपरांत मागीर गव्हर्मेंट डिसिजन घेतले कितले चार्ज करपाचे ते. म्हणजे कॅपेसिटी कशी आसता, कितले लोक? एका बोटीची कॅपेसिटी 60 आसा, 60 पॅसेंजर्स. आनी विदीन 20 मिनिट्स ती पावता. आमी आतां ट्राय केली आयज. 15 to 20 मिनिट्स ती हांगा पणजे पावता. सो आयज कोण तुमी लोक बीन आशिल्ले? ना, आमी फक्त सकाळचे फक्त 8 ते 10 लोकच येयले. दुसऱ्या ट्रिपीक कोण येवंक ना. तेका लागून म्हणटा की ट्रायल मातशी घेवची पडटली. लोक येता काय येना आनी ऑपरेशनल डिफिकल्टी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी रिपोर्ट घालतले गव्हर्मेंटाक की बाबा लोक इंटरेस्टेड आसा काय ना. रेल्वे आनी सरकाराची दादागिरी चल्ल्या. भूंय संपादन केल्ली जमीन कुशीक. रेल्वेन थळाव्याच्या खाजगी जमनीर अतिक्रमण केलां, झाडां मारलीं आनी आतां बांदकाम सुरू केलां म्हूण वेळसांवकारांचो सरकाराचेर फोग. रेल्वेचें काम बंद करूंक गांवकार सुवातेर पावले. गोंयांत खंय कायदो सुवेवस्था म्हणटा ती उरिल्ली ना, मुख्यमंत्र्याकय पडिल्लें ना. Overall, I would like to say there's total collapse of law and order. The Chief Minister can do nothing about it. I don't know. The Deputy Collector also should take some actions.
and listen to the voices of the people, because it's not right to trespass somebody else's property and get the work done, and then afterwards, this is like total gundagiri. People are agitated. Authorities must understand that whichever the authority is there, the central government or whoever, they cannot at their will enter heritage areas and ancestral properties and do construction without even intimating the owners. They are encroached, criminally encroached, criminally trespassed and encroached these areas. And today what we see is gross violation of every act in the land. Now what are these laws for? Let us be like the Wild West. That is what the government, I think, is thinking. The PSI was here. We appealed to him to, at least ask the RVNL to maintain a status quo. He's saying, no, I have got instruction from my higher ups from the deputy collector not to stop any work. When the land is violated, the deputy collector is also supposed to be part of he's a government servant. He has to come and to look into these issues. He has to come on the ground. थारायल्ले मुजती भितर मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी चालीक लावंक फेल म्हूण कोलवा पंचायतीचेर हायकोर्टाची बडी. सरपंच आपलें काम करपाक शकलो ना, ताचेर कितें एक्शन घेवची ती पंचायत संचालकान सांगची म्हूण हायकोर्टान सांगलां. 31 जानेराक सुनावणी दवरल्या. पंचायतीन 90,000 सेक्युरिटी डिपॉझिट दिल्लें तें हायकोर्टान जप्त केलां. The High Court has taken cognizance of the fact that the Kolwa Panchayat has not completed its MRF, that is Material Recovery Facility. So High Court has directed that some action will be taken against them, and it has directed the Director of Panchayat to find out whether this case falls under the provisions of the Panchayat Raj Act, and to find out further as to whether there is remise of duties by the Sarpanch, and that is supposed to be done by the Director in a period of 1 week. And after 2 weeks the High Court will take up the matter, in which the High Court will decide as to what is going to happen insofar as Kolwa Panchayat is concerned. And some security deposit has been forfeited. There was a security deposit that was directed to be made by the Kolwa Panchayat. Basically it was by the members. They had deposited about a lakh of rupees in the High Court. That has been ordered to be forfeited by the High Court. An amount of rupees 10,000 is paid to the amicus query, and balance 80,000 is ordered to be paid to the State Pollution Control Board. दिव्यांगां खातीर फिल्म स्क्रीनिंग, चर्चा, खेळ, सर्ती, संस्कृतीक कार्यावळींच्या पर्पल फेस्टिवलाचो पणजे दबाजान समारोप. केंद्र सरकार ह्या फेस्टिवलाचो अर्दो खर्च दिता. बाकीची राज्यां हो फेस्टिवल करूंक इत्सूक नासत जाल्यार इफी भशेन ह्या फेस्टिवलाचे वर्सुकी येजमानकेक गोंय सरकार तयार म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. As the government NGO, the person with the disability, how we can work together and see that everyone has a equal opportunity in a society, be it at education or employment. The city of Panjim is now with the 70% accessible for the person with the disability. The Miramar Beach is having the floating wheelchair, the accessible e-rickshaw for the wheelchair user to commute. This is not only for the Purple Fest, but we will see to that the entire state of Goa will accessible for the person with the disability. Now Government of India is also supporting for the Purple Fest. 50% of the cost is bearing by the Government of India. Next year हरियाणा बोल रहा है हमारे यहाँ चाहिए. आपको कहाँ चाहिए? आपको कहाँ चाहिए? तो मुझे लगता है इफी की तरह यहाँ ही करना पड़ेगा. It was unimaginable, unpredictable. Everybody thought it is just a fun fair. Everybody thought it would be a simple entertainment. It is beyond entertainment. It is beyond fun. Friends, we have executed each and every activity with the help of all the NGOs, with the help of all the volunteers
free volunteers. Nobody expected anything from us. Day out and day in, all the volunteers tirelessly work for this. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.